दोन भुतांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ले तेन्ना जोडी मोडी शिंपडलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंतियोकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवां भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगट्टी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनीच्या गांवची ती आंतियोकेक गेल्लीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केलें. सोमियान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ दवरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुसलेमाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणें बार्नाबासाक आंतियोकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचे देणे पळयून तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुकाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंतियोकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंतियोकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. सोम्याचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वत जे शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरां परस सियोनाच्या दारवंटाची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा सबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्त्या, थीर आनी इथोपिया ह्या शारांक जमलल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटली, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच भोववर्त्या देवान सियोन शार थीर करून दवरला. सबाब. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांचे पट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता, ओमकी ओमकी पोरसां त्या शाराक जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावन थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक ठिकाण. सबाब. समेस्त मनशांनो देवाक वाखाणात. म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हिवालाच्या सोम्यार जेरुसलेमांत भेटवणीची परब चलताली. देव मंदिरांत सोलोमावाचे तरांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हटलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान धरतलोय? तूं अभिशेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतलीं न्हय.
म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां आयकतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. नियाळाक आदार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू लागीं जुदेवांनी विचार घातलेलो आमकां मेळटा. जरी जेजू आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी आपूण मेसायस म्हूण स्पश्टपणी दाखोवन दितालो, तरी ते त्याचेर सोत मानूंक कबूल नासलेत. ह्या पासत त्या जेजूचो खरो पाटलाव तांच्यांनी करूंक जायनासलो. जेजूचो नीस पाटलाव आमी करतले जाल्यार आमी जेजूचो ताळो आयकून तो मांडून घेवंक जिवंक गरज. जेजूक आमी ओळखोंक आनी जेजू सांगाता वावरूंक गरज. आमी जेजूच्या जिवितांतल्यान गोवाई दिवंक गरज. आमकां पळयतांनी आनी आमचे सवय वागतल्यांनी आमी जेजूची पाटलावदारां म्हूण सादेपणान आमकां वळखूंक गरज. जी आमची गरजेक पावतात आनी नीज सांगात दितात तींच देवान आमकां दिल्यात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. म्हजे क्रिस्ती आपोवणें आनी कार्य विस्वाशीपणान जिवंक आमी वावरया.